तर तुझे ऐको का शेता सोम्या तुका घेऊ का लेता वेदी सशिये तुझ्या जेवणात बागेता सोम्या तुझे तयाव कोटा नामा सोम्या नामा तुका जेवणा तुझ्या धडक माका नामा सोम्या नामा तुका जेवणा तुझ्या धडक सुमेस्त आमी एक घडीभर बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवं तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता. सांजूद उता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार जमलेल्या तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. येमिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या पर्यासात अर्गां जावन येमिसाचें बलिदान बेडयता. मोंतू आनी जेसिंता मोरास किरेम, हेलेन पिरेरा किरेम, रोशन डिसोजा सुरतगाल, मेटिल्डा रेगो किरेम, रॉबर्ट आणि ज्योती मिनेजस तांच्या लग्नाच्या रुपयोत्सवा संदर्भी ऑस्पेट रेचल अंद्रादे पेर्नाल, आयरिन डिसिल्वा निड्डोडी, लीना डिसोजा कम्माजे, संतान लोबो सिंतागंटे, वेनिशा डेल्ली, वेरोनिका तावरो जल्मा दिसा संदर्भी किरेम, फिलिप नेरी सेरावो मुंबई, एडन सल्डाना जल्मा दिसा संदर्भी मदर तेरेजा वाडो, अर्गाणित सांबसोत मिस ॲशर इथन अल्मेडा गंगोळी, जॅक्सन स्टॅनिस्लस मदर तेरेजा वाडो, IELTS बरे मार्क्स काडिल्ल्या खातीर मॅक्सिम डिसोजा कारकाळ. प्रत्येक ते सांबसोत मिस बेडयता विटा पिंटो किरेम, प्रवीण आणि जेनेविव फेर्नांडीस मिलाग्रेस, रॉबर्ट आणि ज्योती मिनेजस हॉस्पेट, डॉक्टर डेव्हिड रोझारियो आणि डॉक्टर अनिता सिक्वेरा सुरतगल, ग्रेटा नोरोना मुंबई, जेनेट फेर्नांडीस मुंबई, एड्रियानाच्या बऱ्या भलायके बसोत, डॅरन आणि डॅझलिन फेर्नांडीस कुलशेखर, थॉमस आणि सिल्विया कुटिनो मदर तेरेजा वाडो, जेसिला फेर्नांडीस सेर्सी, ॲन्स्टेड फेर्नांडीस सेर्सी, अलिशा फेर्नांडीस सेर्सी, एडवर्ड आणि स्मिता फेर्नांडीस सेर्सी घरच्या आल्मा बसोत मिस बेडयता. पौलिन फेर्नांडीस अलंगार, देवदीन जेम्स रोड्रिगस आत्म्या बसोत मिस बेडयता. जोस्विन रोड्रिगस अलंगार, देवदीन अँथनी आणि हिल्डा क्रास्टोच्या आत्म्या बसोत मिस बेडयता. फिलिप क्रास्टो मुंबई, देवदीन फ्लोरिन मस्कर्नसच्या आत्म्या बसोत मिस बेडयता. लॉरेन्स मस्कर्नस मुंबई, देवदीन विल्सन आणि फ्रांसिस्का मॉरसच्या आत्म्या बसोत मिस बेडयता. जेरी मोरायस मुंबई, देवदीन एव्हरेस्टिन सेरावो आणि बेनेडिक्ट सेरावोच्या आत्म्या बसोत मिस बेडयता. रोनाल्ड सेरावो किरेम. या सर्व ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना जे कितें ते सवां घेवन ह्या पवित्र थळार आमी आसा ही सगळ ते सवां मागणी सुमयाच्या पांयतळा सांजूदुता देवाच्या मजतीन आमी समर्पण करया आनी आमी मागया. मोगचेनो कालच्या दिसा आमी रिपब्लीक डे आमच्या भारत देशाचो प्रजाप्रभुत्व दीस आमी आचरण केलो. तरी पूण आज ह्या पवित्र थळार आमी विशेश तरान आमच्या भारत देशा खातीर, भारत देशाच्या आडलते चलोवच्या मुखेल्यां खातीर आनी सगळ्या प्रजे खातीर आज आमी विशेष तरान मागया. देवांचे विस्तार आशिर्वादा ह्या आमच्या देशात वाळोवन दीत. सर्व धर्माचो लोक, जाती खातीचो लोक एका पाळण्यांत जी येताना मोगामाई पासात भाऊ बांदवपणान जियोवच्या खातीर आनी आमच्या देशांत आसचें भ्रश्टाचार, कोमवाद, तशेंच भयोत्पादन आनी इतर संगती सगळे पयस सरून आमच्या देशांत शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी विशेष तरान मागया आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. सगळे आमी उबे रावया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजो ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे क्रिस्ततय म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयण्यानो, सांजुदूता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आमी आसाव. सांजुदूता देवाची मजत एक विशेष आनी विशिश्ट जावन आसा. असाध्य आसले ताच्या मजतीन साध्य करता म्हणलो सांत म्हणून नांव वाडलेलो सांजुदूता देव. तर आज ह्या पवित्र थळार आमी जमलेलीं ताची मजत आमी मागता आसतना ताचे मुखांतर सोमयाक लागीं आमी सरया. सोमयाची आशिर्वादां कृपा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागोवन घेवया आनी त्या मारीपात ह्या पवित्र थळार आमकां आशिर्वादां वाळोवन दीत, बरेपण वाळोवन दी आनी आमचें जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आज आमी विशेश तरान मागया. आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना जेजून 22 जाणांक मिसावांक धाडले आनी त्याच सोमयान आमकांय विंसून काडला, आमकांय एक मिसांव दिला आनी आमचेय मिसांव करूंक तो आमकां आदार आनी सांगात दिता. प्रत्येक जावन आमचे मिसांव आमच्या कुटुंबांत आमी वावर करच्या त्या पवित्र थळार आमीचे मिसांव जावन आसा. तर सोमयान आमकां दिल्लें तें मिसांव आमी बरेंगन करूं आनी त्या मारीपा सोमयाक साक्ष दिवंक जाय आसली कृपा त्या सोमयात हांव ह्या बलिदाना वेळी आमी मागोवन घेवया. तर हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना आमी हरी एकली ना फावो आमी पातके म्हणलें वळखून घेवया. आमच्या उणेपणाची दुखदन एक घडी बरो बॉक्सांनी आमी मागोवन घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदा देवाक अनुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान. ओ म्हजो आपरान, ओ म्हजो आपरान, ओ म्हजो बोवडा आपरान. त्या पासून बगेन सदांच सावंका मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां अनुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. एक घडीभर आमच्या दोळे दांपिया. ह्या पवित्र थळार आमी आसाव. खंयच्या एक विशेष तेसावां खातीर मागोवंक जाय. ह्या घडये तें तेसांव सोमयाच्या पांयांतळ आमी दवरया. सांजुदूता देव मारीपात आनी एक घडीभर मौनपणी आमी मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजुदूता देव वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशा प्रेतमेचे तुजे पवित्र सभा वाडात वचून दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सां पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्तांतले वाचप. क्रिस्त जेजू थंय आसा ती जिविताची बसवणी परगट करूं देवाचे कुशे प्रमाणे त्याच क्रिस्ता जेजूचो धर्मदूत जाल्ल्या हांवें पावलान म्हज्या प्रितीमोगाच्या पुताक तिमोथीक बरोवचें. देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा
दया आनी शांती तुका लाभो. म्हज्या पुर्वजांनी केल्या तशी हांवें नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करतां. म्हज्या मागण्यांन दीस रात म्हणले बरी तुजो हांव उगडास काडटना देवाक हांव अर्गां दितां. आमी एकामेकां सोड वेताना तुवें गळयलीं दुकां नियाळू तुका नव्यान भेट दिवं हांव हत्रेकतां. तवळ मात्र हांव पुर्तोदा दोशी जातालो. तुजो यथार्थ भावात सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. होच भावा जसो तुजे आजये लोयेसातय आनी तुजे आवय योनिसातय परजळटलो तसो तुजेय थंय परजळटा म्हूण म्हाका खात्री आसा. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केण जळाशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां बियों करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजानाका. बगार देवाचे सक्तेचेर बावाट पातयेवन सुवार्ता परगटच्या कश्ट भावंडीत म्हजें सवें भागीदार आसा. देवाचे उतर हे देवाचे उडोवपार. सरपरसांग सर्वेस पोराची विचित्रां कळया. सरपरसांग सर्वेस पोराची विचित्रां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेस्पराक सद्गीतां गाया. परमेश्वराक अर्सिया ताचें नांव वागणा. सरपरसांग सर्वेस पोराची विचित्रां कळया. ताचे तारण दिसपडते गाजया. जनांगामध्ये ताची महिमा प्रगट करा. सरपरसांग ताची विस्मिता कळया. सरपरसांग सर्वेस पोराची विचित्रां कळया. सरपरसांग सर्वेस पोराची विचित्रां कळया. हालेलुया 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 हालेलुया. येया म्हज्या फाटल्यान म्हणटा सोमी आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी सोमियान आनी 70 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हरियेक शाराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडलें. तांकां तो सांगी लागलो पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावुराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावुराडी धाडच्याक मागा वसा पूण सत्राय करा. सुन्या वखटा मदें शेळयांक धाडले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वांदू जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणायकी सालाम करूंक रावनाकात.
खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जी येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें, नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा रावा, तांणी दिल्लें तुमी खाया आनी पियेया, कित्याक वावुराड्याक ताची माजुरी फावो. देखून घरा मेजी नाकात. खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. देवाचें उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, ती एक हळ्ळेची ल्हान पिरगस आनी त्या पिरगजेंत इल्लीशी कुटुंबां आसलीं आनी ह्या कुटुंबांत पैकी एका कुटुंबांतलो एका तरणाटो मागणे रजार ताच्या जिवितांत नातल्लें. 12 वर्सां जावन इगर्जेक मिसाक हे नातल्लो आनी खंयचेंय नातल्लें. तो ताच्याच संवसारांत ताच्या इतल्याक जियोन आसलो. इगर्जे कडेन पांय तो दवरिनातलो. आनी ही खबर मेळिल्ल्या इगर्जेच्या समितींतल्या वा कमिटींतल्या एका स्त्रियेन एक दिसा ह्या तरणाट्याची भेट करूंक ताचे लागीं थोडे विशय उलोवंक तिणें मोन केलें. बेन तिका आसलें तो कशें रियाक्ट करता, कशें आपणाक स्वागत करता म्हणलें बेबिरांत तेजें तें आसलें जाल्यारय तिणें एक दृढ मौन केलें. आनी एक दीस नेमी हारलो आनी त्या दिसा त्या तरणाट्याक मेळोवंक ती बाईसन गेली. येता आसतना आतां दिल्लेशे प्रुर्स कानून ती गेली आनी त्या घरा वचून पावली. आतां तिजें खामतेलें आनी जें कितें तेणें प्रुर्स व्हेल्ले त्या तरणाट्याक तेणें दिले आनी ताच्या सांगाता लागसर बसली. तरणाटोय उलोवना आनी ही स्त्री थोडो वेळ उलोवना आनी ताच्या उपरांत ह्या स्त्रियेन त्या तरणाट्याक म्हळें एक उतार, इगर्ज माता वा फिरगज तुका केदींगच विसरोंक ना. इगर्ज माता तुका केदींगच विसरोंक ना. आनी ती म्हळें आनी वगेत रावले खंय. थोड्या घडयांनी ह्या तरणाट्याच्या दोळ्यांतल्यानी दुखां वाळोवंक लागलें खंय आनी रोडोंक लागलो खंय. म्हाका बक्षी म्हणून तिचे कडेन तो म्हणूंक लागलो खंय आनी त्या स्त्रिये कडेन उलयलो खंय बऱ्यान. आनी त्या दिसा ताचें जिविताचें परिवर्तन जालें. मागणें करूंक ताणें सुरू केलें. इगर्जेक मिसाक येवंक ताणें सुरू केलें. आनी हें पळयल्या थोड्यांनी ह्या स्त्रिये कडेन म्हळें खंय तुवें कितें आजाप केलें, ताच्या थंय केदी व्हडली बदलावण तुवें हाडली. आनी तो वळू ही स्त्री म्हणाली की हांवें ताका बदलोंक ना, हांवें ताका बदलोंक ना. बदलाक हांवें ताचें काळीज सोमयाक तयार केलें. हांवें ताचें काळीज सोमयाक उक्तें केलें आनी सोमयान ताच्या जिवितांत बदलावण हाडली. सोमयान ताच्या जिविताचें परिवर्तन केलें. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमकां एकल्याकी आपयलां ಎಂತ ಮಿಸ್ ಹಾವು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೀರ सोमयान आमकां हर एकल्याक विसरून काडलां. येत मीस हावा खातीर म्हणलें आमी समजूंक जाय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाल्या जाल्यार जेजून 12 जाणांक आपोस्तलांक विसरलें आनी तांकां तरबेत दिवन मिसावांक धाडच्याक आयतें केल्लें आनी तांचे सांगाता 72 जाणांक जेजून आनीकी तयार केल्लें. आनी आयचो वांजेल म्हणटा जेजूक खंयच्या पुरो जाग्यांक हळ्ळेंक वचोंक जाय आसलें त्या हळ्ळेंक आपोवन वेच्या फुडें वाट तयार करच्या खातीर दोगांक जेजून तांकां धाडलें मोगाच्यान. हर एका सुवातेक धाडलें. ह्या दोगां लेखान मोगाळ भवन आनी भयणीनो ही आयच्या आवांजेलांत आमी पळयलें. आनी जेजू तांकां धाडटाना थोडी इन्स्ट्रक्शन दिता, थोड्यो संगती तांच्या गामानाक दवरूंक सांगता आनी त्या मरीपात तांचें मिसांव वावर तो फळादीकपणी करच्या खातीर तांकां धाडटा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आमी आयकल्ल्या ह्या वांजेलाचेर नदर घालतना 4 संगती हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. पयलें
मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हांगासर मिसावा विशयान आमी उलोवचें वा मिसावाच्या जैता विशयान उलोवचें न्ही मोगाचेनो. ताच्या बदलाक मिसाव म्हळ्यार जेजूक वाट तयार करची. मिसाव जैतेवन जाता तें दुसरें, पूण मिसावाक वाट तयार करची, जेजूक वाट तयार करची. हें मिसाव म्हणलें आयचे दिसा आयचो वांजेल आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. जुआंव बाप्तिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो मोगाचेनो आमी पळयलां, आमी आयकलें, ह्या फाटल्या दिसांनी आमी नियाळ केल्लें. जुआंव बाप्तिस्ताचें मिसाव कितें जावन आसलें? जेजूची वाट तयार करचें, लोकांची काळजां जेजूच्या येण्याक आयतें करचें. आनी त्या देखून ताणें ती बरी खबर परगट केली आनी लोकांची काळजां मनां जेजू थंय परिवर्तन केलें आनी त्या जेजूक घेवंक ते आयते जाले. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, त्या देखून जेजू आयच्या वांजेलान पळयता त्या दोगा सिसांक तो धाडटा आपणा फुडें. आपणाचे मेसेंजर्स जावन, सेवक जावन, दूत जावन जेजू तांकां धाडटा आपणाक तांकां वाट तयार करच्या खातीर. आनी त्या देखून जेजू आयच्या वांजेलान आमी पळयलें, लुकाचो वांजेल अध्याय 10 वाक्य 4 म्हणटा, वाटेर चिरी जावं, बुती जावं, वानो जावं वरी नाकात आनी कोणायक सलाम करूंक रावा नाकात. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, कित्या खातीर जेजून हें पुरो व्हरून वेचें नाका म्हळें मोगाळ भावन आनी भयणीनो? कित्याक गे म्हळ्यार तांणी ह्या वस्तूंचेर वंदोवन रावचें न्ही आनी तांचें गमन मिसावांतय तें वेगळें जायत म्हणल्या त्या खातीर आनी तांणी संपूर्ण देवाचेर पातयेवन, देवाचेर विश्वास दवरून ताणें फुडें वचूंक जाय, तांणी मिसांव करी जाय म्हणल्या त्या खातीर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. आनी तशेंच तांणी तांचेर न्ही जे देवाचेर वंदो जे हेरांचेर वंदोवन तांणी जिये जाय आनी समाधानाचेर वंदोवन तांणी मुखार वचूंक जाय म्हणलें. हें जेजूची आशा जावन आसलें. तांचें मायंड डायवर्ट करचें जेजूक नाका आसलें. तांणी तांच्या मिसावाचेर कॉन्सन्ट्रेट करच्या खातीर आनी देवाचेर विश्वास दवरून फुडें वचच्या खातीर तांकां धाडलें. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हें आमी समजोंक जाय. आनी ते मुखार वेतात आनी तित बरी खबर ते परगट करतात आनी त्या मारिफात सोम्याचे दूत जावन तो शांती परगडता, बरी खबर हाडटा आनी सोडवून तांकां बसयता. आनी त्या मारिफात इसाया प्रवाद्याची उतरां ती पूर्ण जाली मोगाचेनो. इसाया अध्याय 52 वाक्य 7 कितें म्हणटा? पर्वतार कितलीं सोबीत पावलां ती संतोशाचो संदेश हाडून येतल्या दुतांची. तो शांती परगडता, बरी खबर हाडटा, सोडवून बसयता आनी सियोनाक म्हणटा, तुजो देव राजवडक चलयता, तुजो देव राजवडके चलयता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमकांय आपयला मोगाचेनो यशस्वी जोडच्या खातीर न्ही, नॉट टू बी सक्सेसफूल. आमकां आपयला नॉट टू बी सक्सेसफूल मोगाचेनो. वी आर कॉल्ड टू बी फेथफूल. विश्वासी जावच्या खातीर आमकां आपयला मोगाचेनो. हें आमी उडासान दवरचें. त्या देखून सोम्याच्या मिसावांत आमी विश्वासी जाय जाय आनी सोम्यान जे कितें मिसाव आमकां दिला तें आमी परगट करी जाय मोगाळ भावन आनी भयणीनो. हें आमी मतीन दवर जाय आनी आमच्या मिसावाचो केंद्र जेजू आनी जेजूचेर आमची नदर आनी त्या जेजूचे नदरन आमी मुखार वचोंक जाय. हें पयलो संदेश आयच्या दिसा. दुसरें आयच्या वांजेलान म्हणटा जेजू समाधानाची आतेरां जावन हांव तुमकां सांगता, खंयच्या घरा तुमी रिकतात तुमचें समाधान थंयसर वस्ती घातलें. समाधान आशेतलो मनीस आसा, समाधान रावतलें. त्या देखून यू आर द मेसेंजर्स ऑफ पीस. समाधानाची हातेरां जावन हांव तुमकां धाडटा. खंयच्याय घरान तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस जी येता जाल्यार तुमचें समाधान थंयसर जी येतलें मोगाचेनो. We are also called to be the messengers of peace, not वांटे पांटे करच्या खातीर आमकां आपयिल्लें न्ही मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आतां शांतीचे दूत जाय जाल्यार पयिल्लें म्हजे थंय शांती आसाची. इफ देर इज नो पीस विदीन मी, आय विल ऑलवेज वर्क फॉर द डिविजन. म्हजे थंय समाधान ना जाल्यार आमी करचें वांटे पांटे. त्या देखून मस्तपणी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या बोवारी वांटे पांटे जातात. कित्याक? बिकॉज देर इज नो बेसिकली पीस विदीन मी. म्हजे थंय शांती ना, म्हजे थंय समाधान ना.
देखून म्हजें काम वांटे पांटे करचें वेगळं आसा राडचें तें म्हजें मिसांव जाता न्ही आमचें तें मिसांव मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून पयिल्लें आमचें ती त्या देखून सांबावलो रोमाकारां बरोवन अध्याय 12 वाक्य 4 म्हणटा साध्य जाल्यार तुमकां सांगता ते परी समेस्त लागीं समाधानान जियेया साध्य जाल्यार तुमकां सांगता ते परी समेस्त लागीं समाधानान जिया त्या देखून पयिल्लें आमचें तें समाधान आसा जाय आनी दुसरें हेरान तें समाधान हाडूंक आमी वावर कर जाय देन ओन्ली वी कॅन बी द मेसेंजर्स ऑफ पीस इन आवर डे टू डे लायफ हें आमी उडासान दवरचें तिसरो संदेश जेजू म्हणटा पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावुराडी थोडेच आतां पिकावळ वो पिकावळ यथेश्ट आसा कोणाची पिकावळ ही देवाची पिकावळ आनी देव वावर करनासा गॉड इज ऑलरेडी एट वर्क and now he has called to be with him and to continue the same work what God is doing त्या देखून देव काम करनासा देव ताजे मिसांव करनासा पूण आज देवाक आमची गरज आसा आमी ताचे हातेर जावन आमी मिसांव करच्या खातीर मोगाचें त्या देखून म्हाका कसलें रिजल्ट मेळटा दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट तें करचें न्ही आमी रिजल्टा खातीर करचें न्ही आमी बरें करून आमी फेथफूल वावुराडी जावन आमी वावूर करी जाय मोगाचें त्या देखून मस्त बडी हांवें भुरग्यांक सांगचें बरें करून शिका फलितांश तो दिता ही वील गीव द रिजल्ट यू डू युअर बेस्ट रेस्ट ऑफ द थिंग लीव टू गॉड देव दिता त्या देखून तुमचे प्रयत्न तुमी करी जाय म्हूण आमी मस्त बडी आमी म्हणटा मोगाल भवन आनी भयणीनो आमचें काम आमची जबाबदारी आमी बरें करून पाळी जाय वी ऑल आर आमी अरियेकली वावुराडी मोगाचें सोमयाच्या शेतांत आनी पिकावळ यथेश्ट आसा सोमी म्हणटा आमी आमच्या तांकी परतो वावर करचें देवान आमकां जिवीत दिलां सोबीत जिवीत दिलां हात पांय दिल्यात आमकां जानवायेचें देणें दिलां आमच्या आवय बापाय मारिपात वडिलां मारिपात आमकां शिकाप मेळ्ळां आमी सगळें जोडलां आनी आतां आमी वावर करूंक आसा आमी वावुराडी जावन सोमयाच्या शेतान वावर करूंक आसा त्या देखून तूं सांबावलान सांगलें जो कोण काम करिना ताका जेवंक सोमेत हक्क ना ही कांट ताणें जेवं नजो त्या देखून आमी वावुराडी त्या देखून सोमयाच्या मिसांवा खातीर त्या देखून सांबावलो म्हणटा कोरिंथकारां बरयल्या अध्यायांत पयल्या पुस्तकान अध्याय 3 वाक्य 6 म्हणटा हांवें बी रोयलें आपोलोन ताका उदक वतलें पूण तें वाडाशें केल्लें देवान त्या देखून हांवें म्हजो वावर केला आतां प्रतिभा देवान त्या देखून हांवें बी रोयलें आपोलोन ताका उदक वतलें पूण तें वाडाशें केल्लें देवान त्या देखून मोगाचें आमी फेथफूल वावराडी जावन काम करतना देवाचें बेसांवां खंडीत निरंतरी आसा त्या देखून आमच्या मस्त जाणांच्या जिवितान आमी बोगलां जावंक बरो आमी प्रयत्न केला आमी वावर केला आनी ताचो प्रतिबळ देवान आमकां दिला एक न्ही आनी एका रितीन देवान आमकां दिला त्या देखून आमचें जिवीत बरें जालां आनी आमी बरें जिवीत आमी सरोन आसा कित्याक देवाचें आशिर्वाद आसा देवाचें बेसांव आसा आमच्या वावटीक देव केदाळय बेसांव दिता दिन आसतना रावना मोगाचें त्या देखून आमी वावराडी जावन प्रामाणीकपणान सोमयाच्या शेतांत आमी वावर करूंक आसा आनी हो संवसार रुपांतर करूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा मोगाचें चवथें आयच्या वांजेलान पळयलें जेजू दोगांक धाडटा कित्या खातीर जेजून दोगांक धाडलें असो अर्थ कितें म्हळ्यार आमचें मिसांव एक एकल्याचें न्ही आमी सांगाता वावर करूंक आसा वी आर टुगेदर नीड टू वर्क त्या देखून हांव एकलो बरो बागेवन न्ही म्हाका आनी एका बाबा भयणी सांगाता हांवें वावर करूंक आतां हाताक हात दिव सोमयाचें मिसांव तें आतां जेजू की एकल्याक करूंक न जाल्लें वावर त्या देखून जेजून 12 जाणांक विंचून काडलें मोइजेक एकल्यानंतर मिसांव करी येता आसलें न्ही ताणें आरोनाक विंचून काडलें सांबावलो एकल्यानंतर मिसांव करी येतालें ताका सोमयान आपयिल्लो बार्नबासाक सांगात ते जावन विंचून काडलें त्या देखून हर एक पडी आमी पळया मिसांव एक एकल्याचें न्ही मिसांव सांगातपणांत मोगाचें न्हू आतां दोगांक कित्याक एक सांगाता धैर्या खातीर दोग आसतना आमकां एक धैर्य आसता दोग आसतना वी कॅन बी अकाउंटेबल आमी साक्ष दिवंक समाज सकता मोगाचें न्हू आनी फॉर द होप फॉर द बरोवशान आमकां एक वावर करूंक शकता मोगाचें त्या देखून आमी आमच्या दिसपद एकल्यानंतर करी येत आतां हांव विगार हांव एकल्यानंतर करी येत कोणाक इनवॉल्व करनासतना करी येत पूण तें सोमयाचें मिसांव न्ही त्या देखून आमच्या हर एका पिरगजेन पिरगज गवळी परिशदी आसा वाडे आसात वाड्याचे गुरकार गुरकारणी आसात ताजे उपरांत विविध समिती आसात विविध संघ संस्थे आसात
कित्याक तांकां तांचे 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 म्हणलें मिसांव आसा आनी आमी हर एकल्यानी हाताक हात दिवन आमी सांगाता वावुरचें सोमियाचें मिसांव थंय मोगाचें ना सोमियान एकल्यान वावर करूना तो देवाचो पूत ताका साध्य आसलें पूण ताणें जर तर सांगातपणान वावर केला जाल्यार आमी सांगाता त्या देखून आमी राग मोसोर द्वेश हागे न्हय मोगाचें हें पुरो सांडून म्हजो भाव म्हजी बहीण म्हणलें आमी समजून एकामेकाक आमी सांगाता वावर करूंक आसा तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या देवाच्या उतरांचो आमी नियाळ करतना आज जेजू परत म्हाका आनी तुका धाडूंक आशेता आर यू रेडी टू डू द मिशन ऑफ द लॉर्ड सोमियाचें मिसांव करूं तूं तयार आसा की सोमी तुका धाडटा मोगाचें सोमी आमकां खंय धाडूंक आशेता थोड्यांक धाडूंक बरो हॉस्पिटलांत वळू नासल्या त्या भावा भयणीच्या रुमाक तांचे लागीं उलोवन थोडो वेळ तांचे सांगता करसून तांकां इल्लेशें धैर्य उत्तेजन दिवन जावंक बरो मोगाचें थोड्यांक सोमी धाडूंक बरो खंयसर झगडें आसा समाधान ना त्या घरांत त्या सुवातेन समाधान हाडच्या खातीर आपणाचे समाधानाची आतेरां जावन सोमी धाडूंक बरो आर यू रेडी तूं तयार आसाय गे मोगाचें थोड्यांक सोमी धाडूंक बरो थोड्या घरांनी एक सुरिंतात आपणाची म्हणली कोणी ना मलगडी जावंक बरो पिडेस्तान जावंक बरो आनी त्या घराक सोमी धाडूंक बरो तूं वचूंक तयार आसाय गी आनी थोड्यांक गुपीतपणी कोणायक कळनासतना गुपीतपणी वचून थोड्यांक इल्लीशी कुमो करूंक इल्लीशी सेवा दिवंक सोमी धाडूंक बरो तूं तयार आसाय गी त्या देखून मोगाच्यानो पिकावळ ह्या टेस्ट आसा एकच तराची पिकावळ न्ही विविध तराची सोमी तुका विसून काडलेलो धाडूंक आशेता सोमियाच्या शेतांत वावरूंक तयार आसाय त्या देखून सोमियान कितें म्हणलें म्हज्या अति ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें त्या देखून आमी सोमियान धाडटाना सोमिया खातीर आमी कितें करता तें सोमियाक सोमी तसो प्रतिफळ आमकां दिता त्या देखून आमी दाळाय म्हणचें सोमी रिणकारी जावन रावना मोगाचें रिणकारी जावन उरना सोमी दिता आमी इल्लेशें केलां सोमी बरोवन ओमतोच्या मापान आमकां दिता मोगाचें तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ करतना हो संदेश आमी जोडलेली सोमियाची हातेरां जावन सोमियाचे वावुराडी जावन सोमियाच्या शेतांत वावरूंक आमी सदांच प्रयत्न करया आनी त्या मरीपात सोमियाचे बरेपण सगळ्यांनी इतल्यांनी विस्तारूंक सोमियाचें समाधान त्या सुवातेनी रास करूंक आनी त्या मरीपात सोमियाक हेरांक दिवंक आमी फुडें वचूंक तो सोमी आमकां गज असो आदार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना मरीपात लाभोवन दी म्हणून आमी मागया आमीन काने खडू सोमिया आमी बेदीस श्री जमल्या आमकां समी जेजू संगी धणया तुका समर्पिता गोबाबुंडो ताका सोरो गुरुतामच्या कष्ट वावरासो स्वीकार कर सोम्या भैसा गलदनिया पवित्र कर वावरामसो म्हज्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पयसुबेच्या दवा सर्वेस्पर म्हणून घे प्रार्थुया सर्वेस्परा घेवन धर्मदतान सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगडोवंक संतोषान आपलो जीव करचिलो आनी आपले रगत वारयलें तेच सोडवून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोल दी क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सवेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवा
दिन वासुया. वय अशा मी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा, सरकाळी आणि सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणा जावन या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीचे शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या सदाळबारां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी घेता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडोन इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मारान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराची येरागन पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान. बावर्त सोगून परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सुमया. संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मोन्नासो आनी पुणा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोडून आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो 14वो आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुणा जिवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. एक घडीभर आमचे दोळे दांबिया. आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्या आमच्या मोगाच्यान स्वामी उडास काडया. आज आमी शिकाप मेळ्ळां. आज आमची कुटुंबां बरीं आसा जाल्यार हे आमच्या कुटुंबाच्या सांध्यांनी मलगड्यांनी केल्लो त्याग साकरी बीस त्या देखून तांच्या आत्म्याक शांती आमी मागया.
तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मई पासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक पावक आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरये देवाच्या माये सांगाता बगेवन झुजे ते सोपती बगेवन दम दोता सांजू दोतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांती मोती आनी तिता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दे. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां भवक जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी देवाची भुरगीं ह्या संवसारांत सोम्याचे वावराडी जावन आनी प्रत्येक जण आमच्या भारत देशान देवाचें राज आमी बांदूंक आसा देवाच्या राजा खातीर आमी वावरूंक आसा. तर बापाची भुरगीं म्हणलें वळखून कृपा बापा लागीं आमी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परां सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकदांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिड्यांतलें आनी स तरांच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दम दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. सोम्याची शांती एकामेकां वांचून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता दी आमकां हरी एकल्याक आपयलोलो ताजें मिसांव करूंक बोल दिवता तसलो वस्त सोमी. तर ह्या सोमयाच्या जेवणाक आपयलां आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सेवच्या काळीजे अत्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तूं म्हज्या काळजान धन्या तादोस येण्या तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. Krishna प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या.
उंड्या रूपा तुकास म्हाका दिता मुजे आत्मिकांत जाता कुरपे जिवी तुला भयता म्हजी जिणी नंदन करता स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तुका जात म्हज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तुका जात म्हज्या प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा बघेवन जोता देवाच्या सैत्यवन मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांतून घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेन आमकां थीर करून दवर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं समेस्त आमी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत हेवटी सांजू दुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां हरी एकल्यागे मोगाचो येवकार मागता हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन 9:30 वरां सोंपता 10 वरां तावन कुमसारां सवाय 10 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन आनी ताच्या उपरांत सकट भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ हांगासर आसा स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटा ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेन मिसाची त्या सवन दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता ऑफिसान तुमी दिवचें मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी जल्मादीस काजारां जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळसो उगडास करा त्या लेखा जेवणाक आदार दिया सर भक्तीक हांव तुमचे खातीर मागतली आनी आमी हांगासर विशेशतावन हरी एक पटी तुमचे खातीर मागतले हांव मोगाचे न्हू हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत ए मिटिंगां अल्कोहोलीक एनॉनिमस मिटिंगां चलतात जी कोण आमाल पिवण्याक वळख जाल्ली आसात ह्या पिडेंत सुडका जोडूंक आशेता जाल्यार निरंतर ह्या मिटिंगाक आयिल्ल्या मारिफात प्रोत्साह सपोर्ट मेळटा त्या देखून फायदो जोडूंक उलो दिता तशेंच हरी एका मंगळारा हांगासर आश्रयच्या बिल्डिंगांत मुडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डाक्टरां नर्स आसात होमिओपॅथीक मेडिसीन हांगासर लाभता तसोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दिता पुंताळाचें कॅलेंडर आनी तशेंच पुंताळाचें मॅगझीन यात्रीक बूक हाच्यो प्रत्यो आसात प्रत्येक जण कॅलेंडरां जर तर कोणूय व्हरून तुमकां कोणायकी दिवंक तुमच्या कुटुंबाक जाय जाल्यार ऑफिसांत आसात तशेंच मुखल्या पोर्टिकोंत आसतलीं व्हरूंक हांव तुमकां उलो दिता मोगाचें फेब्रुवारी 6, 7, 8 तारखेर ह्या पवित्र थळार मनदी बाप अगस्टीन वल्लोरान पडटा डिवायन रितीर केंद्राचो डिरेक्टर ताच्या मुखेलपणाखाल 3 दीस रितीर आसा मोगाचें सगळें टीम पडटा डिवायन केंद्रांत हांगासर येता 6 आनी 7 तारखेर शुक्रारा शेनवारा दनपारां 3 तावन 8 वरां पर्यंत आनी त्या 2 दिसांनी आमी ब्रेड निमाणें वांटलें आनी 8 तारखेर आयतारा सकाळीं 9 तावन दनपारां 1 वरां पर्यंत ही रितीर आसली आनी रितीरेच्या निमाणें जमलेल्या सगळ्यांक जेवणाची वेवस्था आमी हांगासर करतले मोगाचें अगस्टीन वल्लोरान पाद्र्याप पडटा डिवायन केंद्र सोन्न बायरवेचें
वा थोड्या प्रमुख जाग्यांक मात्र ताणें वेचें पूण आमच्या असल्या हळ्ळेक वा अया भितर येवचें उणें आनी खंडीत हांव सांगून आसलो आमच्या जल्माक आनी एक बडी मेळचो ना मेळचो ना त्या देखून वो एक अप्रूप अवकाश पदराप इंग्लिशांत रेतेर प्रीच करता आनी कोंकणीक आमी तर्जुमो करता त्या देखून हांगासर ह्या पवित्र थळार जावची ही रेतेर त्या देखून असो फायदो जोडूं आनी तुमी येजय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता त्या देखून ह्या रेतेर वयच्यान तुमी आनी दुसऱ्यांक सांगा मोगाच्यान आनी साबार जाणांक हाडन हांगासर तें बरेंपण वाळोवंक त्या देखून तुमी ह्या दिसांनी तुमच्या कुटुंबांनी ह्या रेतेरेच्या फळादीकपणा खातीर मागच्याक हांव तुमकां उलो दितां आज जेवणाक स्पॉन्सर रावल्यांची नांवां वचून सांगतना मुखार येवन मानाची वाद घेजय म्हूण हांव उपकार मागता विन्सेंट आनी लीड विंडी सोजा किन्नेवळी नॉन वेज जेवण आयचे दिसाचें स्पॉन्सर केलां वेरोनिका तावरो जल्मा दिसा संदर्भीं किरें ऑर्न स्पॉन्सर केलां संतोष आनी ॲस्टन फेर्नांडीस सुरातकाल मॅक्सिम आनी सोनिया डिसोजा किन्नेवळी रेचल अंद्रादे पेर्नाल ज्योती मिनेजस हॉस्पिटल फिलिप नेरी सेरावो मुंबई आनी मुखार येवचें मानाची वाद घेवची दान दिल्ल्या सर दानीचो उपकार बावरता देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर तुमी खंयच्या हर एका वावराचेर बिझनेसाचेर हांव प्रत्येक जावन मागता आतां सगळें आमी दिमी घालया सांजूदता देवाच्या मानाक नवें आमी चलोवन व्हरया पात्रून सांजूदता देवा आमचे पासत विनंती कर पात्रून सांजूदता देवा आमचे पासत विनंती कर पात्रून सांजूदता देवा आमचे पासत विनंती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो सर्गी आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणें आयकता बघ्यो जुता देव सर्गा राजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासत विनंती करता सांजूदता देवानी हे सांत भक्त प्रत्येक जण मुरी आमचे सर्गेचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आमी सांगता मागया सोमया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणें भेटयता तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दीस आमी उगडास करता बघेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणें मेळयता हे जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणें आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदानावरीं देव बापा निरंतर होगळाप लाभता आनी समेस्त मनी देवाक मानवतात जेजू आमच्या बाबार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सतमनता तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमचे दें देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय आतां आमी बघेवन जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबारच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवी कुशेप्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन सांजूदता देवाक विशेष मागणें ह्या संवसारी जेजो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बघेवन जोता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजो सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताचे सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीच कसा आसतनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज जावन हांव तुज्या पोंदशेदा पातयेनीन आयलां सगळें आमी बसया मोगाचे न्हू सभा जाणांनी तांची तेसावां हांगासर दान दिल्लीं आसात ही तेसावां वाचून हांव सांगतना तुमी कितें तुमची तेसावां घेवन तुमच्या काळजा मनान कितें तेसावां आसात ती घेवन ह्या पवित्र थळार आसात ह्या घडये सकड तेसावां सांजूदता देव मारिपाक सोमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया सांजूदता देवाची मजत असाध्य आसलें साध्य करता ओ आमचो बाबा ती आमचे पातयेनी त्या देखून व्हडा पातयेनी ह्या घडये आमी मागया
18 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर 12 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावच्या खातीर 10 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर 8 जाणांक परगांवांची विजा फावो जावच्या खातीर थेगांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर दोगांच्या दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावच्या खातीर 6 जाणांनी रीण फारी करून कुरपा मेळचे खातीर एकल्याक मागणें म्हणूंक आनी मिसा वचोंक कुरपा मेळचे खातीर 4 मोबायल एडिक्शनांत पयस रावचे कुरपा मेळचे खातीर 8 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर 8 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर एकल्याची पेंगटा सकयल बॉल येवंक आनी सोलोंक फावो जावचे खातीर 4 आतापायांची गांठी गूण जावचे खातीर थेगांचो बावळो गूण जावचे खातीर थेगांचें क्रियाटीन नॉर्मल जावचे खातीर दोगांक दुश्ट शक्ती जावन सुटका मेळचे खातीर एकल्या गोव बायले मदें समाधान आसचे खातीर एकल्याचें IELTS रिजल्ट पास जावचे खातीर एकल्याचें कॅनडाचें PR फावो जावचे खातीर थेगांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गूण जावचे खातीर दोगांचें स्कीन एलर्जी गूण जावचे खातीर 6 जाणांक जागो बऱ्या मोलाक विकून वयचे खातीर एकल्याचें PCOD प्रॉब्लेम गूण जावचे खातीर एकल्याक बरो फुडार फावो जावचे खातीर एकल्याचें हट आनी राग पयस वयचे खातीर थेगांक आमाल पिवन येता सुटका मेळचे खातीर एकल्याचें टेन्शन पयस जावचे खातीर 30 आनी 100 तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोवन सांगला मोगाचें न्हू फाटल्या 1.5 वर्सां जावन गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आसा एकल्याक ते बेगीनच गूण जावचे खातीर रिचर्ड नजरेत आमच्या बिरगेजीचो ICUंत आसा ताका बरी भलायकी फावो जावचे खातीर मविन डिगोन मूड भितरे SLC एग्जामान बरे मार्क्स कान बरें करून शिकोवंक आनी बरे मार्क्स कान पास जावचे खातीर एकल्याक कामाची इंटरव्यू पास जावचे पासत जे सिल्डाक बरी सैरीक मेळच्या खातीर आन्स्टड घर बांदूंक फावो जावंक आनी शॉप कोर्ट केजींत आसा ते बेगीनच इत्यास जावचे खातीर एडवर्ड आनी स्मिथा भुरग्याचे देणें फावो जावचे खातीर आलिशाक बरी सैरीक फावो जावंक आनी ताच्या पिडेत हांव ताका निवारचे खातीर शीलाक बरी भलायकी आनी वेरिकोस वेन निवारचे खातीर आग्नेस पिरेरा डेल्ली बावळो गूण जावचे खातीर हेलेन पिंटो डेल्ली दोंबरा गाडीची गूण जावचे खातीर जुलियाना पिंटोची पिडा सोसून व्हरूंक कुरपा मेळचे खातीर एका चलयेक बरी सैरीक मेळोन बेगीनच खाजो जावच्या सांजूद मारीपात मागतात प्रत्येक जावन हाचे सांगता रेबेका म्हणलें एक भुरगें चलोवंक जायना चलची कुरपा ताका हातपाय घांटीक पेंगटाक बॉल मेळचे खातीर 2nd PUC शिकचो एक चरको भुरगो बरें शिकोवंक बरें मार्क्स कान पास जावंक एका कुटुंबान विकल्लें वेहिकल ताचे समस्या सगळे इत्यास जावचे खातीर ग्लेन एन्सेल बऱ्या भलायके खातीर एका तरणाट्याक UKंत बरें काम मेळचे खातीर एका भावाचो टेस्ट रिपोर्ट सगळो नॉर्मल येवचे खातीर एका तरणाट्याक बरी सैरीक मेळच्या खातीर रोस्लिन म्हणल्यार आमचे बहीण दुबाय आसा ताचें काम वगडायलां ताणें काम गेलां काम ना मस्त कश्टांनी आसा ताका दुबायंत एक बरें काम मेळचे खातीर बरी भलायकी फावो जावचे खातीर विना रोड्रिगस ताकाय बरी भलायकी आनी एक बरें दुबायन काम घर काम मेळचे खातीर स्टेला क्रिस्टोफर 90 आनी 2 वर्सां बरी भलायकी मेळचे खातीर आलन लस्रादो आनी एलिटा डी सिल्वा तांकां एका भुरग्याचें देणें प्राप्त जावचे खातीर एक बहीण बॉम्बे आसा तिच्या जाग्याचे समस्या सगळे इत्यार्थ जावचे खातीर देवदीन मताय सराव विल्सन सराव विल्फ्रेड सराव मार्क रोड्रिगस तांच्या आत्म्याक शांती मेळचे खातीर जेसिंता डिसोजा दुबाय आसा गोल्डन विजा ताका लाभचे खातीर जोनाथन 30 आनी 2 वर्सां दुबाय ताका एक सैरीक मेळचे खातीर विल्सन ह्या भावाक बरी भलायकी आनी एक सैरीक लाभच्या खातीर एका कडेन लिफ्ट घालूंक आसा संबंदीत जाल्ल्या डिपार्टमेंटांत परमिशन मेळचे खातीर एका कुटुंबाक घरावेच्या वाट्याचे समस्या सक्कड बऱ्यान इत्यार्थ जावचे खातीर एका भुरग्याक टायप 1 डायबिटीक आसा 10 वर्सांच्या प्रायर सुरू जाल्ले आतां 20 वर्सां प्राय कश्ट जाता त्या देखून ह्या भुरग्याक भलायकी बरेपण मेळचे खातीर ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रिजा तांकां भलायकी आनी तांच्या मिसांव बरें करूंक सिस्टर ट्रिजा 29 तारखेर तिचो बर्थडे बरी भलायकी बरेपण तिका मेळचे खातीर एका चलयेक बरी भलायकी मेळचे खातीर एका स्त्रियेक नी पेन जॉयंट पेन आनी इतर दुखी जावन गूण जावंक बरी भलायकी मेळचे खातीर एलिझा सिक्वेरा नी पेन गूण जावचे खातीर 20 आनी 3 वर्सांचो एक भुरगो ताची वेट लॉस जावचे खातीर तशेंच बरें करून मिसाक वचोंक एक बरें सुटावे कुमसा जावचे खातीर 10वे क्लासीन शिकचो एक भुरगो बरें करून शिकोवंक शिकले मतीन उरचे खातीर एक धर्मीक भयण रांदची तिका डायलिसीस हप्त्यान 3 दीस आसा बरी भलायकी मेळचे खातीर आनी एका धर्मीक भयणी खातीर बरी भलायकी मेळचे खातीर आशा सेल्विया दुबाय ताका बरी भलायकी बरें काम मेळचे खातीर आनी एका स्त्रियेन तांच्या कुटुंबांत आशिल्ले सगळे समस्या इत्यार्थ जावंक आनी प्रत्येक जावन फायनान्शियल प्रॉब्लेमां सगळीं सॉल्व जावचे खातीर मागोवन सांगलां आनी एक भयण धर्मीक भयण तांच्या कॉमेंटांत दोऱ्याचे समस्या कोर्ट केस आसा ते सगळे इत्यार्थ जावचे खातीर एकल्याचे स्कीन एलर्जी गूण जावचे खातीर
एकल्याचे गॅस्ट्रिक ॲसिडिटी गुण जावच्या कधी एकल्याचे माथ्याचे जडचे केस रावूंच्या कधी एकल्या PCOD प्रॉब्लेम गुण जावच्या कधी एकल्या रातींची बरी न्हीद येवच्या कधी 10वे क्लासीन शिकच्या एका भुरग्या बरें शिकूंक शिकले मोतीन उरची कुरपा मेळच्या कधी वेरोनिका म्हणल्या बहिणीचो फ्रॅक्चर जाल्लो पांय सरको जावन पयलींच्या बरी सळची कुरपा त्या पांयांक लाभच्या कधी एकल्याचो फ्रॅक्चर जाल्लो हात सरको जावंक एकल्याक एका भुरग्याक मोबायल एडिक्शनान सुटका मेळच्या कधी एकल्याक एलर्जी कोल्ड आनी स्टीन्जिंगान गुण जावं सेकंड PUC शिकच्या 11 हांव चलो कॉलेजीक वचोंक मोडना शिकोवंक मोडना ताणें कॉलेजीक बरें करून वचून शिकची करपा ताका मेळचें कधी MCA केल्ल्या एका चलयेक दुबायंत एक बरें काम आनी एक बरो फुडार ताका लाभचें कधी एका चलयान एका चेडवाची इश्टाक आसून शिकपाक कॉन्सन्ट्रेट करून बरें करून शिकोवंक वडिलांक विधेय जावन जियोवच्या खातीर 10वे क्लासीन शिकच्या एका चलये भुरग्याक बरें करून शिकोवंक आनी शिकल्लें मतीन उरोवंक आनी बरें मार्क्स घेवन पास जावचे खातीर ही तेसावां आनी 6 जाणांनी म्हजे कडेन वैयक्तीक तरान मागोवंक सांगलें आसा ही सकड तेसावां ह्या घडये हांव उबान दितना तुमी तुमच्या काळजामनांतली तेसां उबान दिवन मागा आराधान तुका सुमयान जेसू आराधान तुका सुमयान जेसू वंदन तुका सुमयान जेसू होगळाप तुका सुमयान जेसू नमान तुका सुमयान जेसू महिमा तुका सुमयान जेसू स्तुती तुका सुमयान जेसू प्रणिपा तुका सुमयान जेसू जय जय तुका सुमयान जेसू हालेलुया 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 मगळा जेजू या सकड भावनांक या पवित्र तळा दिव्य सरपडलेल्या तुझ्या मुखार आसलेल्या सकडांक तुझ्या पांयांतळी याकडे समर्पण करता हरी एकल्याचे तुझ्या आशीर्वादावर तांच्या काळजा मनांतल्यान उबारलेले ते संवाद मानून घे तांच्या दिसपत्या जिविताचेर बिझनेसाचेर आनीकाच्या हरी एका वावराचेर चटवटिकेचे तुझ्या आशीर्वादावर बळ भलायकी मतीक समाधान संतोष या पवित्र थळार तांणी खालसा मनांतल्यान मागरलें हांगासर उबारलेली सकड त्या सवा म्हजे लागीं वैयक्तीक तरान मागोवन सांगले सकड त्या सवा तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता हरी एका भावनाक आपोर सुमयान जेजो तुजी भलायकी बरेपण दी तांच्या जिवितान आशीर्वादाचो शिवर होत आशीर्वादांनी तांकां बरो म्हूण सुमया मागता टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस हील देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus may your mighty power flow into them Lord Jesus bless them abundantly Lord Jesus bless them abundantly hallelujah 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 Jesus 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 bless Jesus touch them Lord Jesus hallelujah 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 सकड़ा मी दिवी घालया म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावात दंडळोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाच्या गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा संडेल्या बरो सुदींचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोटसान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माईपासी नांवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर हांवें व्हडा पातयेंनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वन्ना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडी भर दोळे धांपिया हे पवित्र थळार जायतें बरेपण वालता जायतें बरेपण आमकां अनुभव केला जावंक बरो मोगाचें न्हू त्या देखून सांजूदुतात देव मारी पार लाभलेल्या सकड बरेपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां देवया मोगाचें न्हू फाटल्या 9 वर्सां जावन एका जोड्या भुरगें नातलें सांजूदाच्या मजतीन आतां एका चेडवा भुरग्याचो जल्म जाला त्या देखून ती अर्गां दितात एकल्याचो बांदतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात 13 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात दोगांचे खाजारेचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात दोगांक मतीक समाधान फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचे जाग्याचे डॉक्युमेंट बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याच्या बांयत बरें उदक मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात एक भाऊ ताका बरें काम मेळचे खातीर आमी मागलें तें बरें काम ताका मेळ्ळें त्या खातीर तो अर्गां दिता आनी एका तरणाट्याच्या IELTS एग्जाम बरें मार्क्स घालून पास जावचे खातीर ह्या पवित्र थळार आमी मागल्लें त्या भावान बरें मार्क्स घालून तो पास जाला त्या देखून आज अर्गां मिसी दिला आज अर्गां दितात त्या देखून ताका आमी धन्या देवाक सांजूदुतात देव मारी पार लाभल्या ह्या सकड बरेपणा खातीर आमी अर्गां दिवया उपकारी काळजांतीन वाशी मन सम्या अर्गां दिया Thank you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. We magnify your name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. We praise you. We glorify your name for all the wonders that you are doing, that you have done, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you for giving Saint Jude as a patron saint. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise you.
बाहुडिया मोगाळ भावा बहिणीनो आमच्या पिढेस्त भावना बसो देवा लागी आता आम्ही विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस जाले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सकड पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुझ्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाई दी आयक आमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापा जे दिस आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीची सत्य सवान जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेले जे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी कशी वयता ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पाव तें काम नासतना कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांची काकूट कर बिरमत पाव तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने दयाळ बापा फावो ते जिणे सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां बरें जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा ह्या पवित्र थळाच्या बरेपणा खातीर विविध रितींनी दान दिवच्या सेवा दिवच्या सगळ्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता तांचे तुजी दाराळ आशिर्वाद आवत तांच्या बिझनेसाचेर वावराचेर कृशीचेर तांच्या हर एका चटवटिकेचेर आशिर्वाद आवत आनी तांकां 100 वांट्यांनी हजारो वांट्यांनी तसो प्रतिफळ लाभय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भारत देश आमचो देश जावन लाभोवन ह्या देशांत जियोवचें जल्माल्लें व्हड जावचें भाग्य तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आज आमी तुका अर्घ दितना ह्या देशाचेर तुजे आशिर्वाद आवत ह्या देशा हो देश आमचो भारत प्रगतीच्या मेटांनी चलो तुजी कृपा आदार दी म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा ह्या देशाचें आडलतें चलोवच्या सकड राजकीय फुडाऱ्यांक अधिकाऱ्यांक आज तुज्या पांयां तळा समर्पण करतना तांणी शाणेपणान जाणवायेन अधिकार तुजे तावन आयिल्लो म्हणलें तें सत वळखून घेवन तांच्या तबेन आसल्या लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थी सेवा करून तांकां कृपा दी तांचे थंय आसचो स्वार्थ हागे मोसोर द्वेश भेदभाव सगळो पयस करून लोकांच्या बरेपणा खातीर देशाच्या बरेपणा खातीर वावरून बरें मन रस म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणीये काकुदीचे माये नमन आमच्या जिवा आम्रदनी बरोवश्या तुका आमी मारता आमी पदे सेवेची बाळकां या तुकाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता तो तूं आमचे शेकाये ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे सदीं बोल जेजू आमकां दाखय हे दाळे मगळे दुलोबी आवकारी मरिये बगेन ती देवाची मामोत्सव विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावस जावच्या खातीर त्रिएक देवाक मान करतना महिमा दितना पिडेस्तां खातीर मागया आनी आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार आमकां कितेंय मोतीचें समाधान संतोष बरेपण जाय जाल्यार ह्या घडये आमी विशेश तरान मागया आमचो सगळ्यांचो उजो हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया दोळ्या आमी दांपया आनी ह्या घडये आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास्पदा जेजू क्रिस्ताक आमकां सोडवून दिवच्या खातीर धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पदा कित्याक तूं आमचे अस्कद मनशा जाय घेवचें तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गोवन करून तुवें कशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गोवन करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन बेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वे सोमयाचे नवी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया दयाळ सोमया बावर्तनच्या बुजोवन धरा तुजी मीठ मेहनतलेली दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कश्ट तांकां तूं पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी आनी मानाभेद पयस करून एकामेका काळजांतान भोगसून जियोंक तांकां आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण बगून दी
तो दयाल स्वामी सदांच तांचे संगत राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गान दिवन दे जो जियेत आनी राज करताय सस्नाच्या सस्ना सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर भांगोवन तो तुमकां माई पासन आनी काकुतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आणि आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसारापर्यंत आमचे सांगत आसा तो तुमचे सवय राहून तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो राहून तुमकां वाट वरू तुमच्या फाटल्यान तो राहून आनी तुमचे राखण करू देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिजां उजवाडान भरले तो तुमचे ते आस्तेसर वायट बसमून वडो आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करू आणि सरपद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आणि तुमचे सवय सदा आसो सगळं आम्ही दिव्य रावया मुगलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगता करसून जो पवित्र वेळ जावन आसा तर त्या जेजूक आमचे मध्ये आम्ही स्वागत करूया स्वादी जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वादी जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका हुंड्या रूपाली पोंडरावला सक्रामेता राखोनासा हुंड्या रूपाली पोंडरावला सक्रामेता राखोनासा स्वादी जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका जिनिये पयनार सांगात दिताय कष्ट अनवारांत सांबाळणं व्हरताय मोगाच्या भवनो आनी बहिणीनो ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत उंड्या रुपार आमचो सोमी आजार आसा मोगाच्यानो तरी करून आमचो देव तो मेल्लो देव न्ही आमचो देव तो जिवंत देव ह्या उंड्या रुपार आसा आमकां हर एक लागे पळयता ह्या घडये मात्र न्ही आमच्या जिणये पयनार हर एक दीस आमकां सांगात दिता आमच्या कश्टा अनवरांनी आमी उलो मारतना आमकां पावसो आमचो सोमी आमच्या बगलेगत आसा एक बळवंत शिपाया बरी आमचें जिवीत सोलोवन व्हरता मोगाच्यानो केन्नाय आमकां सांडून घालिना तो सोलो आमचो सोमी जावन आसा आमचे सांगात आसा ह्या सोमयाक ह्या उंड्या रुपार आमी देखया आमी बगया ह्या सोमयाक आमचें जिवीत आमी समर्पण करया आनी ह्या सोमयाक आमी आराधन करया नामान करया स्तुती करया मोगाच्यानो जिनिये पयनार सांगात दिता कष्टान वारा सांबाळ व्हरता जिनिये पयनार सांगात दिताय कष्टान वारान सांबाळ व्हरताय स्वाधीन जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वाधीन जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका अंतरांत तो दिवो जाताय अज्ञान्यांक तो जाणवाय दिताय मोगाच्यानो जेजून म्हणली उतरां जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 8 हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड जेजू आसल्या कडेन अंधकार काळोख आसोंक साध्य ना तेगून इजाया प्रवाद्यान आदी मागा प्रवाद केल्ले काळोखांत चलतेल्या लोकांन देखलो एक उजवाड आणि तो उजवाड जेजू ख्रिस्त आमच्या संगत आसा आमच्या जिवितांत आसा आमच्या जिविताचो सगळो अंधकार काळोख पयस करता मोगाच्यानो आमच्या जिविता उजवाड दिता अज्ञानांक जाणवाय दिता जाणवायेचें भंडार
अगणित जाणवायन भरलेलो सोमी आमच्या मुखार आसा. आमी त्या देखून हरी एक पटी आमी भुरग्यांक आले म्हणजे जेजू कडेन माग, शिकताना जेजू कडेन माग, कित्याक जाणवाय देणे तो दिता, बुद्वंतायेचें देणे तो दिता, अज्ञानाक जाणवाय दिवचे, खंयच्या वेळार कशें उलयचे, कितें करीचे आमकां समजून जाणवाय दिता. तो सोमी आमच्या सांगात आसा. आमचे जिवीत सोलोवन व्हरता. हरी एका घडये मेटांक म्हणल्या बरें. तर ह्या सोमयातय तो उजवाड आमी जोडया, बगया, जाणवाय आमी मागया आनी आमचें जिवीत ताका समर्पण करया, आराधन करया, स्तुती करया, नमान करया. मोगाचें नांव. अंकारांतू दिवो जाता, अज्ञानांतू जाणवाय दिता. अंकारांतू देवो जाताय, अज्ञान्यांतू जाणवाय दिताय. स्वाधीन जेजू नमन तुका, तुलो जेजू वंदन तुका. स्वागत जेजू नमन तुका, तुलो जेजू वंदन तुका. उतरान तुज्या मोत उजवाडयताय, मासान तुज्या गटाई दिताय. वय मोगाळ भवन आनी भयणीनो, मिसाच्या बलिदाना वेळार ताच्या उतरान आमकां ताणें ददोशी केलें, आमकां उजवाड ताणें दिलो. मासान रक्तान ताणें आमकां आत्मीक गटाय दिली. पोसले मोगाचें न्हू, केदें व्हरतें भाग आमचें. ताचें मांस रगत घेवचें, ताचें उतार उतराच्या बळान आमी भरचें, जियोवचें. मोगाचें न्हू, आमकां दोन बळवंत हातेरां आमच्या सांगात आसात. एक देवाचें उतार आनी एक येवकरिस्त जेजून दिल्लीं व्हरतीं बळादीक हातेरां देणी मोगाचें आमच्या जिवितांत. आनी तोच सोमी आमच्या मुखार आसा. ह्या उंड्या रुपार तो आजार आसा. आमकां हरी एक लागी पळोवन आसा, आमकां हरी एक लागी समजाता, आमकां हरी एक लागी बोळ गटाय दिता. आमकांत ताच्या पांयां तळा समर्पण करया आनी त्या सोमयाक आमचें जिवीत समर्पण करून आराधन करया, स्तुती करया. उतरान तुज्या मोत उजवाडयता, मासान तुज्या गटाय दिता. उतरान तुज्या मोत उजवाडयता, मासान तुज्या गटाय दिताय. स्वाधीन जेजू नमन तुका, तुलो जेजू वंदन तुका. स्वाधीन जेजू नमन तुका, तुलो जेजू वंदन तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगळा जेजू या बहु पवित्र सक्रामेंतांत या उंड्या रुपार करोस तूं हजर आसाय. तुजें हजरपण आमी वळखून घेता. आमकां तुज्या पांयां तळा आमी समर्पण करता. आमी तुका आराधन करता, स्तुती करता, नमान करता. आमचें हरी एकल्याचें जिवीत तुवें दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा. ह्या घडये पर्यंत तुवें आमकां राखलाय, सांबाळलाय, आमचें जिवीत सोलोवन व्हेलाय. ह्या जिविताक उजवाड दिलाय, गटाय दिलाय, बोळ दिलाय. ह्या खातीर आमी तुका आराधन करता, स्तुती करता, नमान करता. आमकां तुज्या पांयां तळा आमी समर्पण करता. भारत देश आमकां एक वर्तें देणें जावन दिलाय. ह्या देशांत जल्मोवन वाडचें, जियोवचें भाग तुवें दिलाय. ह्या आमच्या देशाचेर तुवें वतल्या आशिर्वादां, ह्या देशाक तुज्या सोबायेन नेटयल्ल्या खातीर, विविध धर्माचे पाळणे जावन अलंकृत केल्ल्या खातीर, आमच्या देशार तुवें वतल्या आशिर्वादां खातीर आमी तुका दिन वाचता. आमी तुका आराधन करता, स्तुती करता, नमान करता. आनी आमकांत आनी आमचो सगळो देश ह्या आराधना वेळार तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तुजी आशिर्वाद
आशीर्वादावळी तुझे कृपाचे शेवर होत आमच्या जिविताचेर या देशाच्या कोणशा म्हणल्या बरे आणि त्या मारी बात बरे पण आमच्या देशांत वाळून दी रजवडकी सलोंच्या हरी एकल्याच्या मते उजवाद दी तुझ्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान तांकां बर आणि त्या मारी बात सरक्या वाटेन समग सरके आडलते जीव लोकांच्या बरेपणाक वावरूंक करपा दी हरी एकल्या सांगाता राव आमच्या सांगाता राव सोमिया जेजू आमच्या सांगाता राव सोमिया तुझ्या कृपेन बर तुझ्या सक्तेन आमकां बळवंत कर म्हण आमी तुजे कडेन परत सोमिया तुका जावं आराधन महिमा नमान स्तुती होगळाप आता आणि सदा सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया मगाच्यान आज आमी आमच्या देशा खातीर मागता मगाच्यान. आतां देश आमकां कोणें दिल्लो देवाचें वर्तें देणें कित्याक हो सगळो संवसार आमच्या देवाचे रस्त्यान मोगाचें कोणीय रसलो न्ही आनी ह्या सगळ्या संवसारार आसचो तो अधिकार कोणा तावन आयिल्लो तो देवा तावन आयिल्लो. त्या देखून तो जेजून पिलाताक म्हणलें पिलातान कितें म्हणलें जेजू तुका सोडूंक की वा तुका बंदिवान करून दवरूंक की म्हाका अधिकार आसा. आनी दक्षिण जेजून म्हणलें तुका वयर तावन अधिकार दिनातलो जाल्यार वयर तावन दिनातलो जाल्यार त्या देखून मोगाचें न्हू सगळें देवा तावन. त्या देखून उत्पत्ती पुस्तक म्हणटा अध्याय 1 वाक्य 1 आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली देव रचणार कोणी न्ही देवान रचल्लें सगळं आमचे लागीं आसा देवान आमकां दिल्लें देणें मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून सांबावलो कोलसेकारां बरोवन अध्याय 1 वाक्य 16 म्हणटा ताचे थंय सर्गीची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातली सर्व रचना सिंहासना सामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान दिल्ली जावन हें सगळें अधिकार मान महिमा सगळो संवसार हें ताचें. जेजू क्रिस्त आमारी पास अस्तित्वाक हाडुल्लें त्रिएक देवान रचल्लें म्हणलें हो गुट आमकां परगट करतात मग. त्या देखून उगडापान पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 16 म्हणटा सर्वेस्पर आमच्या देवा तुका महिमा मान आनी पदवी तुवेंच सर्व वस्तू रचल्याय तुजे तर इच्छेन त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयल्यात हें सगळें तुजें. त्या देखून तुका मान महिमा होगळाप भाव तूं देव तूं रचणार तूं सर्वस्व म्हणलें तें वळखून घेतात. नेहामिया प्रवादी पोरण्या सोल्ल्यांत अध्याय 9 वाक्य 6 म्हणटा तूं एकलोच तूं सर्वेस्पर आकाशाचो आकाश आनी ताचो सगळो दाळबार पृथ्वी आनी तातूंत आसा तें सगळें दर्यो आनी तातूंत आसा तें सगळें तुवेंच केल्लें रचलाय. तूं तांकां सगळ्यांक देव जीव दिताय तूं तांकां सगळ्यांक जीव दिता हें सगळें केल्लें ह्या पृथ्वेंत उदकांत आनी खंय पुरो हें सगळें आसा केल्लें ह्या आमच्या देवान ह्या बळवंत देवान आनी निमाणें ह्या पृथ्वेचो कुरो जावन मनशाक रचल्लो देवान मोगाचें. कीर्तन 139 वाक्यान 14 म्हणटा तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय देखून हांव तुका अर्घ दितां विस्मीत तुजी कृत्या हें हांव खरेंच जाणा. त्या देखून आमकां हें सगळें रचल्या उपरांत ह्या रचनेचो कुरो जावन रचलें अद्भुत रितीन रचलें आनी रचलें सगळें आमकां दिलें मोगाच्यान. थोडे फावटी आमी आस्ती खातीर जाग्या खातीर बाबाओ भयण्यो भाव भयणी आमी कितलें झगडें करता. जर तर ताणें आमकां दिनातलें जाल्यार आमचें म्हणलें कितें आसलें गी ह्या संवसारांत आनी आमचें आसलें तें शाश्वीत गी 4 दिसांचें एक न्ही आनी एका दिसा सोड न्हू खाली हातांनी वचोंक आसा रितें आयल्या रितें वचोंक आसा पूण बश्टें झगडचें मनस्ताप उलोवन येना. मोगाल भवन आनी भयणीनो सगळ्याचो रचणार दणी आमकां पळोवन थोडेपटी हांसूंक पुरो हांवें केल्लें हांवें दिल्लें आतां झगडटात म्हणून चिंतूंक पुरो मोगाचें न्हू. त्या देखून एक घडी दोळे धांबिया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. सृश्टेचो कुरो जावन रचल्ल्या ह्या दनिया देवाक स्तुती करया आराधन करया. आमच्या काळजांत ताची वडुपण ताची महिमा बगया मोगाचें न्हू. तुजो जीव आतां मौन बसतना तुज्या त्या नाकाच्या फुडांनी तो स्वास भितर भायर येता एक घडी ताचेर कॉन्सन्ट्रेट करा गामान दिया
तो श्वास दिल्लो कोणे मोगाच्यान तो श्वास बंद पडल्या तूं आसा वो हांव आसा सांगी ना तो श्वास दिल्लो ताणें सगळें ताणें दिल्लें ताचें ओडपण आमी बगुया मोगाच्यान तो कितलो बरो देव त्या अनुभव करया एक घडी तुमची जबाब आराधन तुका सोमिया जेसू आराधन तुका सोमिया जेसू आमच्या सोमिया आणि आमच्या देवा आराधन तुका सोमिया जेसू आमच्या श्रेष्ठ याजका आराधन तुका सोमिया जेसू आमच्या तारोका आराधन तुका सोमिया जेसू आमच्या सोडवणे आणि बचावे आराधन तुका सोमिया जेसू आमच्या देवा काकुलदारा आराधन तुका सोमिया जेसू आमच्या दयाळ सोमिया आराधन तुका सोमिया जेसू आमच्या बऱ्या गवळ्या आराधन तुका सोमिया आमच्या सोडवंदरा आराधन तुका सोमिया जेसू आमच्या जीवा आराधन तुका सोमिया आमच्या जेसू जीविताच्या दातारा आराधन तुका सोमिया जेसू आमच्या जीविताच्या उंड्या आराधन तुका सोमिया जेसू आमचो देव बुजोंदरा आराधन तुका सोमिया आमच्या जेसू जीविताच्या उजवाडा आराधन तुका सोमिया आमचे जेसू सर्वस्व जावन आसच्या आराधन तुका सोमिया जेसू आराधन तुका सोमिया जेसू आराधन तुका सोमिया आराधन तुका सोमिया जेसू आराधन तुका सोमिया जेसू सगळं आमी उबे रावया मोगाच्यान ताळयो पेटोवन ह्या त्रियेक देवाक सगळें केल्लें ताणें सगळें दिल्लें ताणें आमी कितेंच न्हय त्या देखून ताका आमी अर्गां होगळाप स्तुती आमी दिवया मोगाच्यान देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा व्हडा संतोषान वर्त्या दळबारा व्हडा संतोषान वर्त्या दळबारा देवा बापा स्तुती करून गावया देवा बापा स्तुती करून गावया देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक मोगामाई पासान खऱ्या भावार्था मोगामाई पासान खऱ्या भावार्था जेजू सोम्या कोगळी कोसान करिया महिमा जेजू सोम्या कोगळी कोसान करिया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा मधुर संगीतान रंगीत गायना मधुर संगीतान रंगीत गायना पवित्रात्म्या करसून आमी दिव्या महिमा पवित्रात्म्या करसून आमी दिव्या महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा Alleluia, 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 alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia, Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया. मग भवन आणि बहिणीनो, थोड्या तेंपा पयलें हांव मलेशिया सिंगापूर गेल्लो आनी थंयसर तांकां तितले रिसोर्स ना जाल्यारय त्या गांवांनी तितले रिसोर्स नॅचरल रिसोर्स ना जाल्यारय तांणी उदक खंय तावन घे हाडचें तांच्या गांवाक वळच्या बरें करचें आनी ताज्या उपरांत तांणी केल्लें तें आर्टिफिशियल सोबाय त्या गांवांत देशांत पळयतना म्हाका मस्त भोगलें. आमच्या भारत देशांत आसची ती ग्रेस्तकाय म्हळ्यार पयशांची हांव उलयना, आर्थीक ग्रेस्तकाय न्ही, पूण आमच्या देशांत आसची ही सोबाई, आमच्या देशांत आसची ह्यो संगती, आमच्या थंय आसची ती ग्रेस्तकाय मस्त बरी भायल्या गांवांनी उरल्या गांवांनी पळोवंक मेळना. मोगाचें आमच्या थंय आसचे ते नॅचरल न्हंयो जावंक बरो वालच्यो, आमच्या थंय आसचे ते नॅचरल ग्रीनरी जावंक बरो, आमच्या गांवांत आसचे ते पर्वत जावंक बरो, विविध कितल्यो न्हंयो दर्ये आमच्या गांवांत वालतात. मोगाचें हें पुरो आमचे थंय आसा. मोगाचें त्या देखून आमचो गांव, आमचो देश तितलो बरो, तितलो सोबीत देश. मोगाचें त्या देखून म्हणटात पळय, आमचो देश ह्या विविध सोबायेन भरलेलो, अलंकृत केल्लो आमचो देश जावन आसा. मोगाचें आमचो गांव आनी ह्या असल्या देशांत आमी जिवन आसा. मस्त बडी म्हाका भोगता आमी उपयोग करूना. आमचे लागीं आसली ही नॅचरल रिसोर्सां आमी उपयोग केल्ले जाल्यार आज आमी खंयच्या पावंडाक आमचो गांव पावता आसलो कोन्ना, पूण उपयोग करिना. त्या देखून आमच्या देशांत मस्त बडी भ्रश्टाचार, यंत कोमवाद आनी झगडे हें पुरो बरोवन गेलां आनी आकाश सड्ड गमान वेता शिवाय आमचे थंय आसले ह्या नॅचरल संगतींक ताचे मारिपाक टुरिजमाक चड गामान दिवना. पूण आमचो गांव एका लेखान व्हरतो गांव, ग्रेस्त गांव आनी ह्या गांवांत देशांत आमी जियेता. मोगाचें विविध धर्माचें पाळणें म्हणटात, विविध धर्माचो लोक सांगता आमी जियोन आसा. ह्या दिसांनी इल्लेशें वांटे पांटे पळोवंक मेळटा, नाजाल्यार सांगतपण कितलें आसलें विविध धर्मा मदें आसलें तें, विविध रितीची संस्कृती आमची संस्कृतीक उत्तर भारत गेल्यार हर एका गांवांनी तांची म्हणली संस्कृती. मोगाचें सावथाक आयल्यार हांगासर आमची संस्कृती विविध रितीची, ह्या कुशी त्या कुशी गेल्यार संस्कृती विविध संस्कृतीन नेटयल्लो आमचो गांव. मोगाचें आमचो देश एका लेखान आमकां अभिमान पावता तसलो, ओडपोन पावता तसलो आमचो देव. आमच्या देशाचेर देवान दराळ आशिर्वादा वतल्यान जायतें बरेंपण केलां, जायतें बरेंपण दिलां आनी आमकां ह्या देशांत जियोवचें भाग दिलां आनी आमचेर देवान दराळ आशिर्वादां ह्या देशा मारिपात वतल्यांत जायतें बरेंपण मेळ्ळां आनी मस्त बडी आमकां एका लेखाचो अभिमान, हांव भारतचो भारतीय म्हणूंक अभिमान आमी पावता. मोगाचें कित्याक आमचो देश, आमचो गांव महान आमी म्हणटा. तर देवाक असलो हो गांव फावो केल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिवया. मोगाचें तुमची जबाब अर्गांनी ओगलाप तुका समियान जेसू, अर्गांनी होगलाप तुका समियान जेसू. या पवित्र येवकरिस्ताद्वारे आमचे मध्ये सदां वस्ती करताय देखून अर्गांनी होगलाप तुका समियान जेसू. पवित्र उतरान आमचे लागीं उलयताय देखून अर्गांनी होगलाप तुका समियान जेसू. आमकां क्रिस्ती बवार्थी जावचे भाग दाय केलाय देखून अर्गांनी होगलाप तुका समियान जेसू. आमकां वस्तेक आमचेंत घर जागो आनी दिसपतो ग्रास फावो करताय देखून अर्गांनी होगलाप तुका समियान जेसू. भारत मातेची भुरगीं जावचे भाग तुवें आमकां दिलाय देखून अर्गांनी होगलाप तुका समियान जेसू. आमच्या देशाच्या ग्रेस्त संस्कृते बसत
अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची या देशात विविधतेन आसच्या एकवटा बसोत अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची या देशांत सोबच्या सर्व धर्म सोस्तिकाय बसोत अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची या धर्तेंत दिल्ल्या संपन्मुलाक बसोत अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची आमच्या देशांत आमकां दिल्ल्या स्वतंत्र बसोत अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची भारत मातेच्या गर्भांत पिकच्या खाना पिवाना बसोत अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची या देशाच्या सोबाये आणि प्रकृती बसोत अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची प्रामाणिकपणे देशाच्या अभिवृद्धी खातीर सेवा दिवच्या मुखेल्या आणि अधिकाऱ्यां बसोत अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची आमचो देश राखच्या वीर सोजेरां बसोत अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची देशाचे कानून राखच्या राखवाले आणि समाज सेवकां बसोत अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची या देशांत मेलच्या सर सेवे आणि रक्षणा बसोत अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची या देशांत जाल्ल्या सर तराच्या वाडावळी आणि अभिवृद्धी बसोन अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची या देशाक लाभयलेल्या सर महान मुखेल्यां बसोत अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची या देशाच्या सुटके खातीर महात्मा गांधी वर्तें देणे जावन दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची सर्वांच्या हिता बसोत आसच्या त्या सोबीत संविधान बसोत अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची संविधान सो शिल्पी डॉक्टर आंबेडकर बसोन अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची या देश बसोत मार्तीर मेल्ल्या सर्व बऱ्या मनाच्या मनशां बसोत अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची अर्गानी वगळाप तुका सुमियान जेस अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची अर्गानी वगळाप तुका सुमियान जेस अर्गानी होगलाप तुका सुमियांची तर मोगाचेनो भारत मातेची सुपुत्र आणि सुपुत्री जावन देवान आमचेर वतल्या आशिर्वादा केल्ल्या बरेपणाक आमचे जिवितान लाभयल्या सकड बरेपणाक धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया परत एक घडी सकडा उबे रावया तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजो उपकार हांव वाटयता हें गीत आमी गावया देवाचो उपकार आमी आठवया तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यानी आता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा सुना तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यानी आता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा सुना संतारा उजवाड पंता अंतर तुझे महिमेती भरता सूर्य संतारा उजवाड पंता अंतर तुझे महिमेती भरता रसा तू रसा तुझे नाव पविजा गवंता रसा तू रसा सोमिया वर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा सुना वाटता तुका फुला फोळा वाकंता तुका मनशा बाळा नावडता तुका फुला फोळा वाकंता तुका मनशा बाळा रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पोविसा गावांका रस्ता तू रस्ता तुका सोमिया वर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैवीक मोग प्रगट कर
सरसून आवडता तुका सदां सरसून आवडता हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Simeon, thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. We magnify your name, Lord Jesus. We glorify for your wonderful things on this earth, and especially on our nation, Lord Jesus. We thank you. We thank you. We praise you. We thank you for the gift of this nation, Lord Jesus. For all the blessing that you shower on each and every citizen of this nation. We thank you, Lord Jesus. We praise you. We glorify. We magnify your name, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही दिमी घालया मगाच्यान म्हाका उडास येतात उतरां अमेरिकाचो अध्यक्ष जावन आसलो जॉन एफ कॅनेडी ताणें एक पटी म्हणलें राष्ट्र म्हाका कितें दिता म्हणून विचारिनाका ताचे बदलाक हांवें म्हज्या राष्ट्राक कितें दिवयेत कितें करियेत डू नॉट आस्क वॉट द कंट्री कॅन गीव टू यू इन्स्टेड आस्क युअर सेल्फ वॉट यू कॅन डू फॉर युअर कंट्री तुवें तुज्या राष्ट्रा खातीर कितें करियेत मस्त बडी आमी दुरसोवचें पुरपडचें म्हज्या देशान तें ना हें ना म्हज्या गांवांत तशें जाता अशें जाता आमी मस्त बडी म्हणटा हांव म्हाकाचें पूण हीं उतरां रिमाइंड्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय नेशन म्हजी जबाबदारी म्हज्या देश थंय कित्याक गे म्हळ्यार आमचें संविधान मुळावें कितें म्हणटा ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल लोकां तावन लोकां तर्फेन लोकां खातीर आतां पळोवन अधिकारार आसले पुरो कोणें विसरून काडिल्ले कोणा खातीर कोणाचें तें आमचेत आमींत विसरून काडलेले आमचेत खातीर मोगाच्यान अधिकारार आसलेले ताका लागून हांवें म्हजी जबाबदारी बरेंगन पाळल्या गी हे सवाल आज आमकां विचारता आमी विचारूंक जाय आमकां तें सवाल येता मोगाच्यान ताका लागून मस्त बडी आमी दुरसोवचें पुरपडचें मोगाच्यान पूण आज हांवें म्हज्या राष्ट्रा खातीर म्हज्या देशा खातीर कितें करियेत एक घडी सगळ्यान दोळे धांपया म्हळ्यार आमचे दोनी हात परत अर्द्याचे दवरया दिंबेर आसले कडेन पयलें हांवें सांगचें म्हज्या देशा खातीर हांव मागतां गी सदांय आमी दुरसोवचें तें समाना हें समाना कितलीं जाणां आमच्या देशा खातीर अरी एका दिसा आमी मागता हांवें म्हज्या देशा खातीर म्हजी मागणी सोमया थंय उबारल्यान गे हरी एका दिसा हांव मागतां गे म्हज्या देशान आसलें उणेपण भरती करून दी म्हूण हांव म्हज्या देशा खातीर मागतां गे मोगाच्यान एक पयलें आज आमी विचारूंक जाय तें जबाबदारी हांवें पाळल्या गे दुसरें वोट घालची आमी कितलीं जाणां क्रिस्तांवां वोट घालूंक येता कितलीं जाणां आमी वोट घालता आमच्या थंय आसली ती निर्लक्ष्या इतली आनी तितली न्ही मोगाच्यान थोड्यां कडेन वोटर आय डी ना थोडी वोट घालूंक घरांतून भायर ते नात आनी मस्त बडी मनशां हांवें आयकलां क्रिस्तांवांक तांकां कितलें सांगल्यार तितलें ती येनात म्हणलें मस्त जाण आमी हांव सगळ्यांक दवरसना पूण मस्त बडी ताका लागून आज आमी आमकांच विचारया हांगासर आसल्ल्यांक हांवें वोट घालता हांव बऱ्या मुखेल्यांचें विसोन काडटा हांव बरें मन दाखयता दुसरें मोगाचें तिसरें आमी कितलीं जाणां लोकल बॉडी म्हणजे आमच्या बोवारी जावं बरो ग्रामपंचायत आनी इतर तालूक पंचायत जिल्हा पंचायत असल्या मिटिंगांनी ग्रामसभेन प्रत्येक जण आमी कितलीं जाणां मेतेर जाता आमी म्हणटा ते रस्तो जमाना उदक चरण दिना आनी हांगा तें आसा हें आसा म्हण आमी दवरसना कितलीं आमी जाणां ग्रामसभेक वचून आमी थंय उलयता कितलीं जाणां आमी सवाल विचारता कितलीं जाणां आमी उलयता म्हजी जबाबदारी न्ही गी ती आमी कितलीं जाणां ग्रामसभेक वता आमकां ग्रामसभे म्हळ्यार एक कांटाळो कोणी वेचिनात तांकां जाय जाल्यार तें करून आमी आमच्या इतल्या म्हळ्यार ताका लागून मोगाचें ती जबाबदारी हांवें पाळल्या गी विचारया हांव ग्रामसभेक हर एक पटी येता गे आसतना हांव थंय वचून उलयतां गे म्हज्या हक्कां खातीर हांव उलयलां गे समाजा खातीर हांवें कितें केलां म्हज्या बोवारी म्हज्या समाजा खातीर बरेपणा खातीर हांवें कितें केलां समाज म्हाका कितें दिता म्हूण न्ही पूण हांवें म्हज्या समाजाच्या बोवारी बरेपणा खातीर आनी एक म्हज्या शेजारा म्हजो संबंद आमी म्हणटा राष्ट्रांत झगडें तें कितें पूण म्हज्या शेजारा आनी गोडी हाडला म्हणटात म्हज्या बोवारी बरें आसा सगळ्या देशान बरें जाता म्हज्या बोवारी म्हज्या क्रिस्तांव भावंडा न्ही वा दुसऱ्या सांगाता क्रिस्तांव भावंडा न्ही आमी कितलीं आमचो संबंद कसो आसा आमच्या वाड्यांत आमच्या बोवारी आमचो संबंद कितलो बरो आसा आमी कितलें बरें एकामेका बरसाता उलयता
भाऊ बहीण म्हण लेखता हांव मोगाचें न्हू आमी हें पाळलां हें केलां गे त्या देखून आमकां विचारया मोगाचें न्हू त्या देखून म्हजो देश म्हाका कितें दिता न्ही पूण हांवें म्हज्या देशा खातीर म्हज्या समाजा खातीर हांवें कांय पूण इल्लेपणी हांवें केलां म्हजी जबाबदारी पाळल्या गे नंतर ह्या घडी आमी पाश्चात्ताप पावया मोगाचें न्हू आमी दूख पावया आमी दुरसोन्या दुर्स जाल्या मस्त बडी पूण हांवें म्हजी जबाबदारी पाळनासतना दुर्स जाल्ल्या खातीर आज आमी पाश्चात्ताप पावया दूख पावया सोमया कडेन बक्षाने मागया ह्या घडये आमकां बक्षी म्हणून आनी आमची जबाबदारी पाळूंक आमकां करपा दी म्हूण त्या सोमया कडेन मागया दया कर आमची दया दाखय सोमया हर एकल्याचे दया दाखय आमची पातकां बोगोस आमी दाखयलेल्या निर्लक्षपणा खातीर आलसाये खातीर उणेपणा खातीर आमकां बक्षी म्हूण मागया हें पवित्र उदक ह्या घडये आमचेर शिवर मारतना आमची पातकां ह्या उदकाच्या सक्तेन धुवन वचून हें पवित्र उदक आनी पवित्रतेची करपा सकत आमचें तें वाळोवन दी म्हूण आमी मागया आनी आमी गीत गावन पवित्र आमी गीत गावया आनी आमच्या पातकाचे बक्षाने ह्या घडी आमी जोन दिवया सगळे आमी दोळे धांपया दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आसूं न्ही मोगाचें आनी आमी सोमया कडेन बक्षाने मागया आमच्या निर्लक्षपणा खातीर आमकां तुज्या कृपेन सक्तेन बरोवन ह्या घडी आमी मागया Apol Jezu, Apol Jezu, Deivi spărșan tuja, Apol Jezu, Apol Jezu, Apol Jezu, Deivi spărșan tuja, Apol Jezu, Pile șilente, guncă Jezu, कष्टान वारांतले गुण कर जेजू पिळे शिळेंतले गुण कर जेजू कष्टान वारांतले गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैवी स्पर्शान तुझ्या गुण कर जेजू आपण जेजू Apol Jezu, Deivi spărșan tuja, Apol Jezu. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगचनो सामुएलाच्या पुस्तकांत दोन गडीत हांव उल्लेख करता एक सामुएलान साऊलाक तेलान मागचें आनी सामुएलान दाविद्राक तेलान मागचें आनी तो वळो सामुएल तेलाची आसली शिसली घेतली आनी ताणें सावलाच्या तकलेर तेल वतलें उपरांत ताणें ताका उमो दिलो आनी म्हणें सर्वेस्वरान तुका आपले परजेचो इस्रायलाचो फुडारी कसो अभिशेक केला साऊल आतेर जावन गेल्लो पूण मागलें कोणें देवान देवाची मागची करपा वाळयली तशेंच सामुएल दाविदाक मागल्या वेळार सर्वेस्वर सामुएलाक म्हणें उठ ताका अभिशेक कर वस्तो देवान सांगलें ताका अभिशेक कर उठ ताका तेलाय ते देखून मोगाचें न्हू आतां ही तेलावणी आमी करता याजक पूण तेलावचे याजका मारिपा देवान हें उडास दवरया जेजू आमकां तेलायता आमचो देव आमकां तेलायता आमकां ताच्या कुरपेन भरता सक्तेन भरता आनी त्या घडये विशेश तरान ती गूण करची सकत कुरपा आमचें तें वालता मोगाचें न्हू आनी प्रत्येक जाण ह्या तेलावणी वेळार पवित्रत्मेची सकत पवित्रत्मेची कृपा आमचेर वालता आमचें तें वालता आमचे भितर वालता मोगाचें न्हू तो पवित्रत्म सिसां सांगात त्या 72 सिसां सांगात आसलो सोमयान मिसावाक धाडलेल्या वेळार तसो पवित्रत्म ह्या मागण्या वेळार परत आमचें तें येता आनी आमकां सक्तेन कुरपेन बगता आनी ती पिडा शिडा कितेंय आसा आमचें तान पयस येता भलायकी बरेपण मेळटा तर मोगाचें ह्या भावार्थान मागचें देवान सोमयान म्हणल्या त्या पातयेन भावार्थान ही मागणी घेवंक आमी फुडें सरया पवित्रत्मेची कृपा मजत आमच्या जिवितांत ह्या घडये वाळोवन दी म्हणून आमी मागया
प्रिय पावनात्मरे इळिದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾಹ ನೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ सगळं आमी दिबी घालया मोगाचें सोमयाचें आशिर्वाद आमी जोडूंक आमी फुडें सरता आसतना एक घडी भर आमचे सक्कड मागणी त्या सवा ह्या घडी आमी सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आज आमी विशेश तरान आमच्या देशा खातीर मागता आसतना आपणाचो जीव रिस्केर घालून देश राखच्या सर वीर सैनिकां पासत आनी तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागया मोगाचें आमच्या देशाचो पाठीचो कण जावन आसलो रैत तांच्या वावटेचो पळो आमकां मेळटा. ह्या रैतां बसत तांच्या कुटुंबा बसत आमी मागया. देशाचे सुखान हाती घेतल्या सर राजकीय मुखेल्यांक बसत सक्कड राजकीय मुखेल्यांचे पार्थ तांचो पार्थ आनी धर्म मिरवून उक्त्यान विशेल मानवाचे जावन लोकांची सेवा करच्या खातीर तांच्या खातीर मागया. सरकारी अधिकाऱ्यां खातीर तांचो स्वार्थ सांडून जनसेवे जनार्दन सेवे म्हणल्या खातीर वरवीं देवा लोकांची सेवा करून हांकां करपा मागया. आमच्या देशांत सर्व धर्माच्या जातीकाचे लोकान भाव बांदपान जिवोवच्या खातीर आमी मागया. आमच्या देशांत राज करचो तो भ्रष्टाचार शोषण अन्याय अनित कोमवाद भयोत्पादन हे सगळें पयस सरच्या खातीर आमी मागया. पार्थ धर्म आनी जाती खातीर मदें झूज आनी द्वेश नाश कर म्हूण सोमया कडेन आमी मागया. ह्या आमच्या देशांत थोडे फावटी पळयतना मनू जातीक मान गौरव आसा मनशा जिवाक मोल ना त्या खातीर मनशा जिवाचें मोल उखलून धरच्या खातीर आमी मागया. धर्म आनी देवाच्या नांवान देशांत झगडें विभाजन करूंक वावुरतल्यांच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर आमी मागया. आमच्या देशांत दादल्या आनी स्त्रियेक सरीसमान हक्कां मेळच्या खातीर आमी मागया. आमच्या देशांत काम नासतना कश्टांच्या त्या तरणाट्यांचो कामा खातीर सोदनेर आसच्या हर एका भावनाचो ह्या घडये आमी उडास काडया.
मुळाव्यो गरजो नासतना कश्टांच्या त्या आमच्या भावंडां खातीर तांकां सरकारान जावंक बरो जागो घर वदक सूंक सरकाराक बरें मन लाबून दी म्हूण आमी मागया. ह्या देशाच्या प्रजेन जबाबदारेन तांचे स्वतंत्र जियोंक देशाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक कृपा आमी मागया. हाच्या सांगाता आमच्यो गरजो आमचे सगळे कुटुंब सोमियाच्या पांयान तळाडया. गांवांत परगांवांत आसली आमची भावंडां आमच्या कुटुंबाची कामाची भद्रती तांकां सोमी दिवन दी म्हूण मागया. आमची भुरगीं बाळां आमचे युवाजन आमची मालगडी प्रायवंतां आनी पिडेस्त आसलेल्या सकट भावंडां खातीर मागया. आस्पत्रेंत आसलो आमचो भाव रिचार्ड नजरेत ह्या भावाच्या भलायके खातीर आमी मागया. आनी इतर आस्पत्रेंत आसच्या भयण्यां खातीर भावां खातीर घरांनी आसच्या प्रायवंत पिडेस्त भावंडां खातीर एक घडीभर आमी मागया. कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक मागता म्हूण बसयलां तांचोय उडास काडया. तांच्या तेसावां खातीर मागया. ह्या दिसांनी लग्न जाल्ल्या सक्कड नव्या काजारी जोड्यां खातीर आमी मागया. कोणाची पुरो काजारांक आमी गेल्या ह्या सक्कड जोड्यांचो मोती उडास सांगान तांचे खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र थळा घेवच्या सक्कड भक्तिकां खातीर तांची तेसावां हांगासर अर्पिता तांचे त्या तेसावां खातीर मागया. ह्या पवित्र थळाच्या बरेपणा खातीर दान दिवची आमची दानी गांवांत परगांवांत आसात. जैतो त्याग सॅक्रिफिस बरें मन दाखयतात. सोमी तांचे दराळ आशिर्वाद वतून दी. विस्नार बेसावांनी तांकां बरोवन दी. तांणी घरच्या अरी एका वावराचेर कृशीचेर बिझनसाचेर चटुवटिकेचेर दराळ बेसाव म्हूण बरोवन ओमतोच्या मापान सोमी तांकां तांच्या बऱ्या मनाक लाभोवन दी म्हूण मागया. हे पवित्र थळांत सेवा दिवच्या बऱ्या मनाच्या सगळ्यांक भलायकी बरेपण हजारो वांट्यांनी बेसावां सोमी लाभोवन दी म्हूण मागया. आनी आमकां वैयक्तीक मागणी ते समा सोमयेच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. सोमयाचे आशिर्वाद जोडूंक आमकां आमी आयती करया. गव्या गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक. येद्या व्हडा साक्रामेंतांक सासंग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपामधल्या नव्या रीतिया धर्या सोलवून वेचून असत विश्व भावार्थाचे बोलदिव्या. जशे बापा तशेच पुत्र उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ना एका स्थळ्या हसीदा तुका दोगांच्या स्पिरीत समसमे नावार्ता. प्रार्थुया येसुमिया जेजो क्रिस्ता ह्या विजयी साक्रामेंता काल तुज्या कश्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडून येजो सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर. जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना.
बेसावधान दिसूचे हर यात्रिका निराशेच्या आधारात सांजुता देवा आमच्या पात्र शांत नामान तुका प्रणाम तुका मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशीर्वादी आमकां बगेवन सांजोत देवा आमा बसत विनंती कर बगेन कुसाचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.